नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। शेतकी खात्याच्या फोंडे विभागीय कचेरेचे कोसळ्ळे पांखे, इमारत आशिल्ली पोरणी आतां बेतोडे यार्डात व्हेल्या कचेरी। सिद्धार्थ नायका कडल्यान घेयात स्वावलंबनाची प्रेरणा, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि मायकल लोबोन केली टिफिन पे चर्चा, भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक केले संबोधित। बेतोडा निरंकाल रस्त्याचो प्रश्न बेगीनूच करतलो सुटावो, मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें आश्वासन। खोल्लेचो नालो बेगीनूच करतले दुरुस्त, सांगता म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजा। दिवचले रस्त्यार गाडी लावन रेनकोट विकप्याक पालिकेच्या कामगारांनी घालो धांवडावन, रस्त्यार गाडी लायिल्ल्यान येरादारेक जाताली आडखळ। आता पळयात खबरो विस्तारान। 2 दिसां आदीं फोंडे घराचे छप्पर कोसळून आवय पुताक मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच फोंडेच्या कृषी विभागाचे छप्पर कोसळिल्ल्याची घडणूक सामकार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा 9 तारखेक ह्या कार्यालयाचे छप्पर कोसळिल्ले, मात ही सगळी घडणूक सोमारा 12 तारखेक उक्ताडार आयली। सुदैवान हे कार्यालय बंद आशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। सध्या शेतकारांची गैरसोय जावची न्हय म्हणून मार्केट यार्डातल्या पयल्या मजल्याच्या सी ब्लॉकांत हे ऑफिस कार्यरत आसा। आग्रेच्या डिपार्टमेंटाची जुनी बिल्डींग आशिल्ली, ती जुनी बिल्डींग मोडपाक पावल्ली। ताका लागून आमी ते थंयचे स्टाफ काडून आमी हेतू घातल्या, कितें मार्केटींग बोर्ड थंय घातल्या आनी थंयच्यान ऑफिस चलतलें। आनी ही बिल्डींग आसा ऑलरेडी आमची बिल्डिंगेची फायल गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन फायल आसल्या कारणान ती म्हणजे फायनान्सा भितर गेली आसा, म्हणजे खर्चाचो हे मान्यता घेवपाक गेल्ली आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ते मान्यता म्हणजे ते ऑलरेडी टेंडर जाला आनी ते काम बेगीन करचे जातले आनीक ते ऑफिस मध्ये थंयच्यान पडटे आमी हांगा शिफ्ट करतले, बिल्डींग जातली। पूण सद्या ऑलरेडी ऑफिस आसा, ऑफिसार लोकांची कामां सगळीं जातली थंय आमच्या हांगा खंयचे कसले मार्केटींग बोर्डाक थंय ऑफिस त्यो हांगासर सांग बिल्डिंग मध्ये जातली ती कशी फुल फ्लॅज आसतले, फुल फ्लॅज हॉल बी सगळें आसतलें। ओके, कितली कोटीची हें तेका ती जातली फायनान्सा लागून हय फायनान्सा कडेन येयली म्हणटकीर ती जातली। आनी हेची ऑलरेडी आमकां आसता फायनान्स सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी हे सगळे तेंचे कडेन वळून ती मागीर मुख्यमंत्र्यान ती फाल्यां येतली, रोखडी येतली ती, कित्याक बिल्डींग मोडल्या म्हणून ते रोखडे करतले। नायक या सामान्य भुरग्यान स्वताच्या भविष्या खातीर सुरू केल्ले मेहनतीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केल्या। अपंगूळ आसतना लेगीत ताणें परिस्थितीचेर मात करीत ताणें जे काम केलां ते खरेंच हेरांक प्रेरणा दिवपा सारकें आसा, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। रवींद्र भवनात एका कार्यावळी वेळार ताणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली। ह्या वेळार ताणें मुख्यमंत्र्याक स्वता केल्लीं सोलां विकती दिली। सिद्धार्थ दिलीप नायक ह्या भुरग्याक तुमी वळखता ना? तोच तसो पळोवंक वचत जाल्यार तुमकां स्पेशल चायल्ड दिसता। तेणी आपलें एड्युकेशन संजय स्कुलांतल्यान कंप्लीट केलां। तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, संजय स्कुलांतल्यान एड्युकेशन कंप्लीट केल्या उपरांत तेणी फायल मेकींग मशीन हें आपल्या घरा कडेन घातलां। तो स्वता आपूण तेजी आई ताका मदत करता, फायली तयार करता आनी परत ते एक फायलीक पयशे कितले पडटा रे? 20 रुपया। एके फायलीक 20 रुपया पडटा। तो दर फावटी म्हाका 10 फायली तरी हाडून दिता। कोण ना
म्हणून उरला म्हणटा तो आयज तेणी सोलां हाडल्या घरा कडले केल्ली ऑर्गेनीक सोलां विकपाक हाडल्या. हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव तो मंथली ना म्हणटा जाल्यार फायली ते कितले पयशे मेळटा रे? फायली विकून कितले पयशे मेळटा? सद्या ऑर्डर मेळना. सोलां विकून कितले पयशे मेळटा? कितले कितले ते खबर ना. आयज कितले मेळ्ळे आतां? दिले बरें तेणी दिला आत्ता दिला. 2 पडाक 500 रुपया दिले. ओके. आनी आमी ताच्या कडल्यान शिका सारकें आसा कारण तेणी स्वता फायल मेकिंग मशीन तेज्या घरा कडेन आसा. ओके. ताका संजय स्कुलान आमचो गुरू पावसकार तेणी मदत करून तें मशीन घेतलां. बट स्वताच्या पांयार कसो उबो रावपाचो तो ह्या भुरग्या कडल्यान शिकतो. तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. ओके. कलंगूटचो आमदार मायकल लबो आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी संपर्क से समर्थन ह्या अभियाना खाला टिफिन पे चर्चा कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या कार्यावळीक लोकांचोय बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशें आमदाराचें म्हणणें. गोंयच्या जनतेन तशेंच भाजप कार्यकर्त्यांनी असोच भाजप पक्षाक तेंको दिवचो असो उलो आमदार मायकल लबो आणि प्रवीण आर्लेकरान मारला. बेतोडा निरंकाल वाठारांतले रस्ते फोडून भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम पुराय केलां. जमनी वयर घाल्ली माती पावस पडिल्ल्यान रस्त्याचेर येता देखून दुचाकी चलोवप्यांचो अपघात वाडपाक लागला. कॉन्ट्रॅक्टरान कारभार सारको करूं ना जाल्यार ताका पगार जावचो ना आनी थळाव्या लोकांक जो त्रास जाता हाचो जापसालदार फकत कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसा. ह्या घडणुकेचेर आपूण स्वता लक्ष घालतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. कारभार केला ते पळोवपा खातीर आमचे इंजिनियर आसा आनी योग्य कारभार जर केलो नासत कॉन्ट्रॅक्टरान जाल्यार ताका पेमेंट नावचो हो एक बाजू आसा. जो लोकांक त्रास जाता ताका जबाबदार जशे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तसो डिपार्टमेंट आसा. डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर रात दीस थंय पळयता आनी जे रिस्टेटमेंट ऑफ दीस पर्टिक्युलर बेतोडा जो रोड आसा त्याचे रिस्टेटमेंट आम्ही काढला. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटान हे टेंडर काढून कॉन्ट्रॅक्टराक त्या दिसांनी दितले आणि एका म्हयन्यात हो रिस्टेटमेंट काम चालू करतले. प्रोवायडेड थंय ST लायन कंप्लीट जावपाक जाय आणि LT लायन आसपाक जायना. LT लायन जर थंय आसा जाल्यार इट कॅन बी डिलेड फॉर अनदर 6 months. कारण आतां आमकां करपाक मेळना. खडप आतां जवळ जवळ 15 सप्टेंबरा नंतर चालू जातलें आणि त्यानंतरच त्यो कलेक्टरा कडल्यान NOC घेवन फुडलें काम आमी चालू. जाल्यार रिस्टेटमेंट जें काम आसा ते बरोबर जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां. आजूच आमच्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर वचून थंय चॅक करतले आनी जर येता रस्त्या वयली माती व्हांवन वता आनी योग्य रितीन त्याची निगा राखूनात आनी तीय काडपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जाता. खोल्लेच्या नाल्याच्या दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातांत घेतले अशी माहिती थळावो आमदार जोशुआ डिसुजा हांणी दिल्या. ह्या नाल्याची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयतालो. हे काम पुराय जायसर थळाव्यांनी सहकार्य करचे अशी मागणी लेगीत ह्या वेळार जोशुआन केली. ल्हानसो कलवट जो आसा पावसान ताका फावंडेशनांतून मातशें कोसळ्ळां. सो द पुलीस हॅव टेम्पररी क्लोज दिस रोड एंड वी वील ट्राय टू टेक अप दिस वर्क ऑन प्रायोरिटी अंडर डिजास्टर टू एन्श्योर that there is no further issue that takes place or any incident or any accident or any unforeseen incident. To avoid that, I request all the people of Kollin to kindly bear with us and cooperate so that we can get through this mess. Special request to all the parents of the children that are studying in Saraswat to please take out a little extra time to ensure that the children reach in time to school. There will be a new traffic pattern which will be laid out by the traffic police along with the instructions by the collector.
भर रस्त्याचेर मोटारगाडी उबी करून पावसाळी सामान विकपाच्या प्रकारावयल्यान बुधवारा सकाळी दिवचले गोंधळ निर्माण जालो. प्रकरण तापचे पयलींच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विक्रेत्याक थंयच्यान धांवडायलो. सप्तकी बाजाराचो दीस आसतनाय शारांतल्या कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर एका विक्रेत्यान आपली मोटार उबी करून तो रेनकोट आनी हेर पावसाळे सामान विकतालो. ताका लागून जंक्शनाचेर येरादारीक आडमेळ जाताली, मात ताची संबंधित विक्रेत्याक पर्वा नाशिल्ली. ज्या मनशाक गोंयकारांचो अभिमान आसा तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मदली बेरोजगारी ना जावची अशें दिसता, ताणें अशा भ्रष्टाचारांत वांटो घेवचो न्हय अशें मत कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन मांडलां. केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षा रोजगार मेळाव्याक 126 जाणांक नियुक्तीपत्रां वांटलीं, पूण तातूंत फकत 2च गोंयकारांची नांवां आसात. उरिल्ल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक दिल्यात. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान अशा चिंकणात वांटो घेवचो न्हय अशें उदय भेंब्रेचें म्हणणें. 126 नियुक्ती पत्रां गोंयांत वांटली. हो माथाळो जर कोणाय वाचलो जाल्यार एक समजणी जाता की 126 गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण अशें न्हय, ते 126तले फकत 2च गोंयकार. आनीक चिकान म्हणटा तें हें की 126 जाणांक गोंयांत त्यो दिवप आनीक इम्प्रेशन अशें तयार करप की गोंयकारांक ह्यो 126 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून. ते गोंयकार न्हय, फक्त 2 गोंयकार. म्हणटकच दोगांकच गोंयांत दिवपाची, पूण दोगांक दिल्यार उणें दिसतलें न्ही म्हणून हो आंकडो वाडयला. श्रीपाद नायक सारके गोंयकार मंत्र्यान हातूंत असले चिकानांत वांटो घेवपाचो न्हय. आमकां खबर आसा की दिल्लींत जायतीं चिकानां चलतात आनीक ती देशभर ते पातळावंक सोदतात. पूण ज्या मनशाक गोंयकाराचो अभिमान आसा, ज्या मनशाक दिसता की बेकारी गोंयच्या तरणाट्यां मदली ना जावची म्हणून, त्या मनशान असले चिकानां भितर वांटो घेवपाचो न्हय. गोंयच्या धरणांनी फावो ते प्रमाण उदक आसा, जे 50 ते 60 दीस गोंयच्या लोकांची तान भागोवपाक शकता अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें आसा. गोंयांत उदकाचें संवर्धन तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग सारकिल्यो योजना हाडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयांत पावस आठवडोभर फुडें गेल्ल्या विशयाचेर मंत्र्यान गोंयकारांक धीर दिला. कारण आयचे घडयेक पळयलें जर जायत जाल्यार मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो एक्सटेंडेड जावं ना, म्हणजे समर एक्सटेंड जाल्लो आसा. आज जो 14 तारीख आसा अजून पावस पडूं ना. आतां हे मुखार आज पेपराचेर पळयता हांव कितें पण लोकांनी हे जावचें न्ही, कितें अपसेट जावचें न्ही. धरणाक आमचे तशें सादारणशें 50 ते 60 दिसां खातीर 50 दिसां खातीर तरी आसाच उदकाची पुरवण आसा. इतलेंच कितें तें मॅनेजमेंट, साळवलें उदक आसा, आमचें अंदुण्या उदक आसा आनी तिळारीचें आमठाण्याक उदक आसा. आमठाण्यात धरणा भितर जें उदक आसा तें सादारणशें 30 ते 40 दीस पावूंक शकता आनी ताजो कंटिन्युअस आमकां सप्लाय तुळारीची मेळूंक शकता. त्यामुळे आज जरी एक एजन्सीन जरी अनावन्स केल्लें आसा की 6 जुलय पर्यंत पावस एक्सटेंड जातलो अशें न्ही, खंयी सुद्दां पावसाचे दडी पडले जर जायत, गडकी म्हणटात ते पडले जर जायत जाल्यार तें उदक धरणा येतलें आनी आमकां आनीक परत सपोर्ट मेळटलो. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या गोश्टींचे आमचे सगळ्यांचे दोळे वळले म्हटल्यार जाता. म्हणजे बारीक जनता सुद्दां आसा पळय तांकांय बी जाणीव जाली की उदकाचें म्हत्व कितें आसा म्हणटा तें उदकाचें मॅनेजमेंट कशें करपाक जाय. आसा म्हटल्यार विश्वजान गोगो अशें म्हणपाक जायना. आमी उदकाचें मॅनेजमेंट करपा संबंदी आमी गोंयकारां भितर एक संवय लावची पडटली. वॉटर कन्जर्वेशन करपा संबंदी आमी नवीन नवीन योजना घेवच्यो पडटल्यो. वॉटर हार्वेस्टिंगा संबंदी आमी योजना घेवच्यो. साळगांव काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपाक आशिल्ली वाट संबंधितांनी बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीत कागाळ दाखल केल्या उपरांत मंगळारा शिवोले मार्ना पंचायतीन त्या वाठाराची पळोवणी केली. कागाळ केल्ल्या आनी घुमटे कडेन वचपी रस्तो बंद केल्ल्या लोकांची खासा बसका घेतले अशें पंच वांगड्यान सांगलें. काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपी वाट बंद केल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्ली. देवा कडेन दिवो लावपाक मेळनाशिल्लो म्हूण कागाळ केल्ल्या थळाव्या लोकांनी हो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी केल्ली.
आमची आवय बापूय सगळी जाणटेली हांगच्यान येताली अशी येताली आनी देवाक एक उजवात लायताली ती आतां आमकां लांग मेळना ही सगळें गेट घातल्या ब्लॉक केला आमकां बरें दिसना आनी लॉक घातला थंय ते बरें दिसना आमी केन्नाय आमरेचे येवन हांगा देवाक पांयां पडून दिवो लायता ते आमकां लांग मेळना म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करूंक गेली की आमकां भितर वाट सोड तांकां एनओसी दिली मग तेंच्यांनी पयलीं पीओसी घालतानाच आडोवंक जाय आसलें न्हू बाबा हांगा कांय करनाका आमचो जागो तो तुमकां सोडूंक ना तेन्नाच सांगूंक जाय आसलें न्हू तेन्नाच क्लियर जातलें आसलें न्हू ते उलोवंकूच तयार ना आनी आतां गेट घातले आनी लॉक मारला तें बरें न्ही आमकां जाणटेल्यांक जांकां आमी येवन केन्नाय पांयां पडोंक वयता आमकां त्रास सांग जायना म्हणून आमी ल्हानाचे व्हड हांगाच जाले हांगाच खेळटात येता हांगाच घातले आमी आमकां कंप्लेन आयिल्ली ऑन 13/4/2023 निकांत साळगांवकर एंड अदर्स तेजेर ते बरयल्या रिगार्डींग ब्लॉकेज ऑफ एक्सेस जेन्ना कॉल लेटर काडले पंचायतीन तेन्ना ओपोनंट पार्टी येवन आसली सो मागीर कॉल लेटराचे हेजेर आमी डिसिजन घेतलें सरपंच आनी बाकीचे जे 5 मेंबर्स आसले तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की इन्स्पेक्शन फिक्स करचें अलॉंग वीथ पुलीस प्रोटेक्शन सो तेजे प्रमाणे आयज हांगासर हाजीर आहा ओपन करून पळयलें जाल्यार हांगा सगळें डटी आहा आनी पेवर्स हांगासर चेकर टायल्स घातले पंचायतीन अशे क्लेम्स आसा फ्रॉम माय मेंबर्स सो ते म्हाका वेरीफाय करचे पडटले दॅट आय वॉज ऑल्सो नॉट अवेर सो हे फायल पंचायतीन वतले आनी काडटले फोंड्या तालुक्यांतल्या बेतोडा निरांकल वाठारांत राबितो करून आशिल्ल्या वानरमारे समाजाक अजूनय मुळाव्यो सुविधा मेळिल्ल्यो नात फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या समाजाचे लोक मुळाव्या सुविधां पासून वंचीत आसात रस्तो ना तो ना लायटूय ना लायटी खातीर खांबे घालून दवरल्यात पूण लायटीचो मात पत्तो ना लायट केन्ना येतली हेवूय त्या लोकांक खबर ना देखून शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक दिसा उजवाडे अभ्यास केले बगर दुसरो पर्याय ना देखून सरकारान जाता तितले बेगीन लायटीची वेवस्था करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात लायटीचे खांबे घातले अजून पर्यंत तुमकां कनेक्शन दिवना ना कनेक्शन दिवना पयलीं सोलर लायट दिल्ली ती थोडे बंद पडले सगळे ती चलना ते चलना आनी तुमकां लायटाचे हे खांबे केन्ना घातलेले खांबे पयलीं घातलेले ते पूण अजून घरांक कनेक्शन कोणाक दिवना कोणाक दिवना कनेक्शन कितली घरां आसा टोटल 16 आहा 16 घरां आसा 16 खोकी आनी फॅमिली खूब आहा हय टोटल तुमची लोकवस्ती 100 वयर आसा 100 लोक आहा 100 लोक आसा आनी भुरगीं शाळेंत वयता न्हू शाळें वयता थोडी इस्कोला वयता टोटल 20-25 भुरगीं शिकता हांगा 40 भुरगीं आहात सगळे आनी ती अभ्यास कशी करता अभ्यास मागीर खंय अभ्यास करता लायटी लागून लायटी लागून अभ्यास करपाक मेळना सांजचें कालोख न्हू जाता तितले बेगीन दीस उजवाडी करता हय तुजें नांव कितें आवलो आनी हेची तुमी कसलें देवूळ आसा हांगा ते आमगेले हेजे गणपती देवळाकूच लायट ना देवळा लायट ना ते लायट हेजी दिल्ली पयलीं ती काडली आतां 16 घरांत तुमकां लायट ना लायट ना आनी ती सोलार दिल्ली त्यो चलना सारकी थोडे चलना सगळे पयलीं एकटो सारकी करून गेल्लो थोड्यांची चलता थोडे बंद पडले तुमी आतां सरकारा कडेन कितें मागणी करता लायट दिवची म्हणून लायट दिवची म्हणून भुरगीं सगळे कावकां उरले ना तांकां येना उजवाड ना कांय ना तुमी कामां वयता हांगच्यान कामां वयता कोणाले दिसावडे कोण दिसावड्यार वयता कोण नाल्ल काडपाक वयता सगळें काम करता टाळ मृदुंगाचो गजर आणि ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत हातुल्ले मयेच्यान विठ्ठल भक्त चलत पंढरपूर वचपाक मार्गस्थ जाल्यात हातुल्लेच्या श्री सुसेन दत्त मंदिरा कडल्यान बुधवारा सकाळी ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक पायवारीक सुरवात केली पायवारीक सुरवात करताना मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हाजीर रावन वारकऱ्यांक परबी दिली श्री संत ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी मंडळाच्या बॅनरा खाला हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरा चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यात वांटेकार जातले या वारकऱ्यांमदी बायलांचोय आस्पाव आसा मजगती श्री माऊली वारकरी मंडळाच्या पायवारीक मंगळारा सांजे सुरवात जाल्या
आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी ह्या वारकऱ्याक परबी दिली. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपूर वतले. भावीक भक्त आसा आनी विठ्ठलाचे जे भक्त आसा ते आमच्या मये गांवांसून चालत वारी पंढरपुराक वयता. आयच्या ह्या दिसा सगळे भावीक भक्तांक शुभेच्छा दिता आसतना तेंची यात्रा सुखद जावची आनी विठ्ठलाचे आशिर्वाद भरभरून तेंचेर मेळचे. त्यांच्या इच्छित मनोकामना आसा ते पूर्ण जावचे अशें एक देवा लागीं प्रार्थना करता. तशेंच जे भक्त भावीक हांगासून चलून वयतले तांकांय बी विनंती करता तेंचे जी यात्रा करता आसतना तेंच्यांनी जी वाहतूक आसतली रहदारी आसतली ती सांबाळून करची जेणे करून हे सगळे भावीक जे हांगासून वयतले ते सुखरूपपणे परत येतले. आनी आयज विठ्ठलाच्या कृपेन अनेक अशे भावीक भक्त गोंयासून वयतात. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या भावीक भक्तांक एक विनंती करता ह्या ज्या आमी काळान आमी आमच्या जिवनान जे हे सत्कार्य करता ह्या सत्कार्यान असो गंध येवपाक जाय की विठ्ठलाचे भक्ती शिवाय आनी थंयसर कितेंच दिसपाक जायना. अशा तरेचे हे भक्तिमय वातावरण अशें तेवत रावचें अशी विठ्ठलाचे कडेन प्रार्थना करता. मंगळारा बेंगलोरच्या केपे गावडा विमानतळाचेर पहिल्याच फावट एशिया कप जिखून इतिहास रचिल्ल्या ज्युनियर बायलां हॉकी पंगडाक उर्बेभरीत येवकार दिलो. जपानात आयोजित एशिया कप सर्तीच्या निमण्या खेळात भारतीय पंगडान कोरियाच्या पंगडाक 2-1 गोलांनी जैत जोडिल्ले. भारताचो हो हॉकी पंगड आता ह्याच वर्सा जावपी ज्युनियर हॉकी संवसारीक करंडका खातीर पात्र थारला. आपल्या जैता विशीं उमेद परगटावन फुडें येवपी संवसारीक करंडकाच्या तयारे विशीं हॉकी पंगडाच्या खेळगड्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. हम अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम अभी अपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए फोकस कर रहे हैं ताकि हम वहाँ भी मेडल लाएं और मेडल टैली में आए. सो फॉर द वर्ल्ड कप हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम एशिया कप में फर्स्ट आए और हमारा क्वालिफाई हो गया है वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ भी हम अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जीत के ही आएंगे. ये जो दिख रहा है ये मेरी टीम की मेहनत है और आज जो एशिया कप में हमारा मेडल आया है इससे ये पता चलता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है और अब हम आगे तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की ताकि हम वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आए. हम लोग अभी मेडल लेके आए, हम बहुत खुशी है क्योंकि कभी जूनियर टीम में गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लाया था. ये फर्स्ट टाइम है कि एशिया कप में हम लोग ने गोल्ड मेडल लेके आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है और हम लोग ने इंडिया का नाम तिरंगा फिर से ऊपर लाया है. इसके लिए बहुत बहुत हम खुशी है. मेरा ये फर्स्ट टूर था और फर्स्ट टूर्नामेंट भी था और फर्स्ट टूर में एशिया कप में गई थी और आज मुझे अच्छा लगा कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किए थे और हम मेडल लेके आए, हमको बहुत खुशी हो. हम लोग अभी जीत के आए, हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है और अभी हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए तो उसके लिए हम फोकस करेंगे. भाजपाच्या संपर्क से समर्थन हे लोकसंपर्क कार्यावळीखाला पर्येचे आमदार दोतोर देविया राणे हिने पणजे मतदारसंघातल्या घरांनी वचून लोकांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत वेगवेगळ्या मळार घडून हाडिल्ली क्रांती सामकार दवरून येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत तांकां परत एक फावट देशाचो कारभार चलोवपाक दिवपाक जाय अशें आमदार देविया राणेन लोकांक सांगलें. पणजे मतदारसंघ भोंवडे वेळार तांचे वांगडा पणजे महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. की 9 वर्सां आमच्या मोदी सरकारान जे कितें इनिशिएटिव्स सुरू केले आनी पूर्ण केले, जे तांचे जे जे कितें तांणी आमच्या लोकां खातीर जनते खातीर केल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा आणि बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट म्हणा, हे सगळे जे तांणी केल्ले तांचे इनिशिएटिव्स हे सगळे ह्या बुकाचेर आसा. सो हाजो अवेरनस लोकां कडेन पावपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय खरें म्हणटा ती जी प्रोग्रेस आसा आनी खरो जो विकास आसा केन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो एक्चुअली सुरू जाला 2014च्यान आनी खरे मायने आमी पळयता की खरेंच विकास
महिलाचो आसूं नी युवाचो आसूं नी नाजाल्यार सार्वजनीक विकास आसूं दी हो सगळो विकास आमी पळयता. मोदी सरकार आयल्या उपरांतूच हो सगळो विकास आमी पळयता आनी हो सगळो विकास आमच्या ह्या बुकान आसा आनी लोकां पर्यंत हे पावोवपाची गरज आसा. लोकांक सांगपाक की खरेंच विकास खंयच्या पार्टीन केल्लो आसा आनी खंयच्या सरकारान केल्लो आसा. हाजे खातीर आमी अशे वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांत प्रत्येक आमदार भोंवता आनी हे लोकां पर्यंत संपर्क करता. कलंगूट दर्यादेगेर कोल्हापूरच्या पर्यटकाचो मोबायल फोन आणि भांगराची सरपळीची चोरी जाल्ली. या प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत अनवर अली मोल्ला हाका अटक केल्या. ही चोरयेची घडणूक फाटल्या 30 मे दिसा घडिल्ली. कागाळदार राजेश पाटील हो कलंगूट दर्यादेगेर आयिल्लो. ताणें आपलो मोबायल आणि भांगराची सरपळी काडून पोतयेंत घालून दर्यादेगेर दवरली आनी तो न्हावपा खातीर दर्यांत देंवलो. न्हावन भायर आयलो तेन्ना कागाळदाराक मोबायल आनी भांगराची सरपळी दवरिल्ली पोती गायब जाल्ल्याचें दिसून आयलें. तेन्ना ताणें त्या प्रकरणात कलंगूट पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. ते प्रमाण पुलिसांनी चौकशी करून दुबावीत आरोपीक धरलो आनी ताचे कडल्यान चोरयेचो मोबायल फोन जप्त केलो. मोर्जे दर्यादेगे वयल्यान पर्यटकांचे मोबायल फोन फारिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बिहारच्या गुलबर्ग खुर्शीद हाका पेडणे पुलिशेन अटक केल्या. दुबावितान मोर्जे दर्यादेगेर भोंवडेक आयिल्ल्या जोडप्याचे वट्ट 3.5 लाखांचे 4 मोबायल फोन फारायल्ले. मोर्जेच्या पोरणे चर्ची कडेन पोरणे मोबायल फोन विकता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी सापळो रचून दुबाविताक अटक केली. प्रदीप सावंत चॅरिटेबल ट्रस्टान थळाव्या अधिकाऱ्याच्या मजतीन मंगळारा उल्लेखनीय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. जय किसान उपक्रमा अंतर्गत साळगांवच्या शेतकारांक भाताच्या बियांचे वाटप केले. साळगांवच्या शेतकारांक उच्च दर्जाच्या बियांचे वाटप करप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आशिल्लो. शेतां करतना केन्नाय कसली मजत जाय जाल्यार आपूण करपाक तयार आसा अशें प्रदीप सावंतान सांगलें. जर तुमकां फुडें कितें कोणाक कसली गरज आसा जाल्यार आमचे प्रतिनिधी आसा, सर्वेश आसा, कृष्णा आसा, देवलो आसा, डॉमिनीक आसा, कोणाकूय जर सारें जाय, कोणाक कितें जाय हें तुमी स्प्रेड करचें. गांवांत केल्यार जाता की कोणाक कितें हेल्प जाय रिलेटेड टू फार्मींग. तशेंच सुवर्ण हांगा बसलेले आसा, जायते एक्टिविटीज जायते कार्यक्रम ते आमच्या हेचे घेवन आसता. फार्मिंगाचे एक्टिविटीज तेचे कडेन आसा. सरकारूय अशें ना की सरकार मदत करिना. सरकारा कडेन आज आमचो डायरेक्ट लिंक आसा. सरकाराचे जे आमचे प्रतिनिधी आसा तांचे कडेन आमचे बरे संवाद आसा. सरकारा कडेन आमचे बरे रिलेशन आसा. म्हणून जर तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा, कितें प्रॉब्लम तुमकां सांगूंक जाय जर रिलेटेड टू तुमचे फार्मींग ओ कितें एक्टिविटी जर तुमकां सरकाराक सांगूंक जाय जाल्यार सरकारूय आज बरें काम करता. आमी कितें सांगता तें सरकार आयकता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.